28 आणि 29 तारखेक जावपाचो आसलो तो निसर्गाच्या काही कारणास्तव पावसाचे हे चालूच आसा आणि पुढे पाणी 4-5 दीस पावस आसा त्या कारणान आम्ही हो आमचो दिपोत्सव आसा तो 8 नोव्हेंबर आणि 9 नोव्हेंबराक दवरलेलो आसा जेणे करून हे लोकांक आमचे जो दिपोत्सव जाता हो मोठ्या प्रमाणात उत्सव साजरो जाता। कार्यक्रम आसा हो कार्यक्रम आम्ही 8 तारीख शेनवारा 8 नोव्हेंबर आणि 9 तारीख आयतारा अशे 2 दीस घेवपाचो हो कार्यक्रम आसा। ओके, तर कार्यक्रमाचे स्वरूप जे आसतले ते 8 तारीख शेनवारा दिसा गोमंतकीय कलाकारांचो गायनाचो कार्यक्रम आसतलो जो 7:30 वरांचेर सुरू जातलो। ओके, आणि 9 तारखेक आयतारा दीस जो कार्यक्रम आसा हो भरगच्च कार्यक्रम आसा। हांवें तुमकां सुरवातीक सांगल्या प्रमाणे हो कार्यक्रम खास आसा, खास इतल्यासाठी की 3 वर्सांच्या भुरग्यापासून 70-80 वर्सांच्या ज्येष्ठ नागरिकांपर्यंत सगळ्या लोकांचो कलाकारांचो आमी भितर आस्पाव केल्लो आसा। आयतार दीस 9 तारखेक वेशभूषा स्पर्धा जातली पेडणे तालुका मर्यादीत। तेतून सहभागी जातात 3 ते 6 वयोगटातले भुरगे, 3 वर्साचे भुरगे। हो ज्युनियर गट आणि ज्युनियरूच गट, पण दुसरो जो गट आसा तो 7 ते 15 वर्साच्या वयोगटात। म्हणजे ही स्पर्धा सांजे वराच्या 5 वरांक सुरू जातली आणि 7 दीपोत्सवाच्या उद्घाटनाचो कार्यक्रम जाता। उद्घाटनाचो कार्यक्रम जाल्यानंतर पहिल्यांदा आमच्या अनेक महिलांचे गट वेगवेगळे कला ते जपतात, आमच्या संस्कृतीचे खऱ्या अर्थान आमच्या महिला भगिनी रक्षण करतात। तर त्यांचे वेगवेगळे लोकनृत्य सादर जातले। तसेच आमच्या पेडणे तालुक्यात काही स्कूल्स आसात डान्सिंग क्लासेस घेवपाचे, क्लासिकल नृत्य शिकोवपाचे किंवा नाट्याचे क्लासेस आसात, तांकांय आमी प्लॅटफॉर्म दिल्लो आसा। तेंचे कार्यक्रम जातले, हे सगळे कार्यक्रम जातले आणि त्यानंतर शेवटी म्हणजे 9-9:30च्या दरम्यान आणि एक भव्य असो नृत्य आणि संगीताचो कार्यक्रम जातलो। हेतून संगीत मुंबईचे एक कलाकार येतात। तर हे जे 9 तारखेक आयतार दिसाचो जो सांगीतीक कार्यक्रम आसा आणि नृत्याचो तो ते कलाकार सगळे गोंया भायले आसतात। ओके, आणि आमी वेगवेगळ्यो स्पर्धा दवरलेल्यो आसा हेतून आणि ही स्पर्धा पेडणे तालुक्या पुरती मर्यादीत आसा। पेडणे तालुका मर्यादीत आकाश कंदील स्पर्धा। ओके, हे आकाश कंदील स्पर्धेक पहिले बक्षीस आसा 12,000 रुपया, दुसरे बक्षीस आसा 9,000 रुपया, तिसरे बक्षीस आसा 6,000 रुपया। दुसरी स्पर्धा आसा ही रांगोळी स्पर्धा। रांगोळी स्पर्धेन पहिले बक्षीस आसा 12,000, दुसरे बक्षीस आसा 5,000 आणि तिसरे बक्षीस आसा 4,000। ओके, आणि त्याच्या तिसरी स्पर्धा जी आसा ती फराळ तयार करपाची स्पर्धा। म्हणजे पोहे, दिवाळीक पोहे हो मेन आयटम, त्या पोहे पासून फराळ तयार करपाची स्पर्धा। आणि हेतून ह्या स्पर्धेत पहिले बक्षीस आसा 7,000 रुपया खाद्यपदार्थ, दुसरे बक्षीस आसा 5,000 आणि तिसरे बक्षीस आसा 4,000। ओके, तर हे जे स्पर्धा वेगवेगळे आसात हेतून जे स्पर्धक आसात त्यांची आम्ही 28 तारीख पासून कार्यक्रम सुरू जाता म्हणून 26 तारीख आज एंट्री दिवपाक निमाणी तारीख ठरयली। तर आता कार्यक्रम फुडें गेल्यामुळे 6 तारीख पर्यंत सुद्धा आमच्याकडे एंट्री येयल्यो। 8 तारखेक कार्यक्रम सुरू जाता तर आम्ही तो एक्सेप्ट करता। महोत्सव दर वर्सा साजरो करता आणि शिगमोत्सवाचे जे विजयी स्पर्धक असतात त्यांची बक्षिसां आम्ही तांकां दीपोत्सव कार्यक्रमाक दर वर्सा दितात। तर अंदूय त्यांची सगळी शिगमोत्सवाची बक्षिसां आम्ही दीपोत्सवाक दितले आणि दीपोत्सवाची बक्षिसां आम्ही शिगमोत्सवाक दिता, अशी पद्दत आसा ती चालू जातली।